महत्वाचे मुद्दे शिक्षणाच्या संदर्भात असा सध्या गोंया भितर गोंयच्या खूब विद्यार्थ्यांक ते त्रास जाता, ताजो पालकांक त्रास जाता आनी ताका लागून ही खासा पत्रकार परिशद आमी आयोजीत केला. मुखेल मुद्दो असतो एक की गोंयभरच्यो कॉलेजी आता डायरेक्टरेट ऑफ हायर एज्युकेशनान सांगला की कॉलेजी ओपन जातली म्हण. तांणी डेट दिला 15 ऑगस्टा नंतरची डेट दिली तांणी, पण ऑनलायन एडमिशन तांणी सुरवात केली आनी कित्येक भुरग्यांनी हे ऑनलायन एडमिशना खातीर रजिस्टर जालात. आता हे रजिस्टर प्रोसेस कांय दिसां पयलीं जाली रजिस्टर जावपाची, पण इमिजिएटली कांय कॉलेजींनी आता भुरग्यांक फी स्ट्रक्चर सांगला आनी ताका सांगला की तुमी ताबडतोब ही फी फारीक करची म्हण. डेडलायन दिला कांय कॉलेजी भितर भुरग्यांक की 3 दिसां भितर तांणी सांगलें की तुमी फी फारीक करपाची म्हण, ना जाल्यार तुमचें एडमिशन कन्फर्म जावपाचें ना म्हण. आनी ही फी स्ट्रक्चर जी आसा पळय, कांय कॉलेजीची फी 30,000 40,000च्या घरा वता. फी भितर कितें आसा गेलें, ट्युशन फी आसाच, लायब्ररी फी, जिमखाना फी, स्टुडंट एक्टिविटी फी, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी फी, युनिव्हर्सिटी फी आसा तातूंत भितर, कंप्युटर लॅब फी, स्टुडंट एड फंड फी, अश्यो बहुतेक तरेच्यो, आयडेंटिटी कार्ड फी, कॉलेज डेव्हलपमेंट फंड फी, बार काउन्सिल ऑफ रजिस्ट्रेशन ती फी, अश्यो वेगवेगळ्यो पीटीए फी, अश्यो वेगवेगळे तरेच्यो फी हातूंत भितर एड जावन हे प्रकरण 30,000 ते 40,000च्या घरा वता वेगवेगळ्या कॉलेजी भितर. आता आमी मागतात की पॅन्डेमिकाच्या टायमाचेर कित्येक पालकांचे जॉब गेल्ले आसात, कित्येक पालकांक स्वताची येणावळ ना. अशा टायमाचेर डायरेक्टरेट ऑफ हायर एज्युकेशन, उच्च शिक्षण संचालनालय जे आसा, तांणी तांच्या कॉलेजीक डायरेक्ट करपाक जाय की ही फी एकदम दिवपा जावपाना कित्येक पालकांच्यांनी कित्येक विद्यार्थ्यांच्यांनी. तेन्ना तांणी तांकां स्लॅब थारावपाक जाय, एक 4 इन्स्टॉलमेंट करचे ह्या फीचे आनी इन्स्टॉलमेंट स्वरुपाक ही फी घेवची न्ही अशें आमी म्हणनात, पण इन्स्टॉलमेंट स्वरुपाक घेवची. एक दुसरी गजाल, ह्यो ज्यो कांय फी आसा, जिमखाना फी, स्टुडंट एड फी, अश्यो वेगवेगळ्यो लायब्ररी फी, विद्यार्थी वापरतले काय कितें ह्यो सुविधा त्या कॉलेजी भितर. आता 2 म्हयने जावन गेले, कॉलेज केन्ना सुरू जातली, एक्च्युअल क्लासेस केन्ना सुरू जातले, ऑनलायन न्ही पण एक्च्युअल क्लासेस, हाजी कोणाकच माहिती ना. आनी अशा वेळाचेर विद्यार्थ्यांक ही फी गरजे भायर लावन पालकांच्या तकलेचेर हे आनी एक वजी कित्याक घालप. मॅक्झिमम तांच्यांनी बरोवता ही फी आमी चार्ज करतले, पण समज जर हे काय जालें ना जर जाल्यार वील रिफंड दिस फी, ऑर दिस फी कुड बी कलेक्टेड वेन ओनली द क्लासेस स्टार्ट, अदरवायज दे शुडंट कलेक्ट दिस फी. आजकाल 100 रुपये म्हणल्यार सुद्धा कांय पालकांक सामके जड जातात, कित्येक पालकांक जड जातात. आनी ताका लागून आमकां दिसता की कॉलेजी भितर हे जे तांणी केला कांय व्यवस्थापनांनी, कांय मॅनेजमेंटांनी, ते तांणी ताबडतोब फाटी घेवचे. आमी मागतात डायरेक्टरेट ऑफ हायर एज्युकेशन आनी मुख्यमंत्र्या कडेन, जो शिक्षण मंत्री आहा, की ताबडतोब तांणी डायरेक्टिव्ह दिवचे गोंयच्या सगळ्या कॉलेजीक की ही फी जी घेवपाची प्रथा जो स्टार्ट जाला, प्रयोग स्टार्ट जाला, तेका तांणी ताबडतोब स्टॉप करचो. एक म्हळ्यार सगळी फी घेवपाची, ते इन्स्टॉलमेंट स्कीम दिवची भुरग्यां खातीर आनी हळू हे पयशे घेवचे. आनी ज्यो सुविधा तुमी भुरग्यांक दिवपाचे ना, ज्यो सुविधा तुमी भुरग्यांक पावोवपाचे ना, त्या सुविधाच्या नांवाचेर गरजे भायर अकारण विद्यार्थ्यां कडच्यान फी चार्ज करची न्ही. आनी पयलेच जो पालक ह्या पॅन्डेमिका लागून सामको त्रासां पडिल्लो आसा ताका आनी चड त्रासां घालचो न्ही, ही आमची मागणी आसा. आनी ह्या मागणेचो जर विचार जायना जर जायत जाल्यार आमी विद्यार्थी चळवळींतल्यान वयर आयिल्ले भुरगे, सो आमी सांगतात की कॉलेजींनी हे ताबडतोब फाटी घेवचे अशी सर्क्युलर काडला, जाल्यार ना जाल्यार आमकां वेगळ्या मार्गान हे प्रत्यक्ष कॉलेजी भितर विद्यार्थ्यांक येवन धडक दिवन हे स्टॉप करचे पडटले. वी अपील टू डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन and the education minister kindly look into the matter and immediately stop this. That is our demand. Further, my colleague vice president of general secretary of Goa Forward Party Mohandas Lolekar will brief you. आमच्या हातूंत एक हें आसता, हिंदू म्हणणारे किंवा भारतीय संस्कृतीक एक हें आसा की संक्रांत कोणाचेर आयली म्हणल्यार वायट जावप अशें जनरली हें करता की ह्या वर्सा संक्रांत कोणाचेर आयली हो शब्द प्रयोग फक्त कोणाचें वायट जाता ताजेर, कोणाचें वायट जालें तर ताजेर संक्रांत आयली हें म्हणटात. तशी गोंयांत कोविडाच्या निमित्यान ह्या सरकारान एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचेर म्हळ्यार एज्युकेशनाच्या मळाचेर, शैक्षणीक मळाचेर संक्रांत हाडला. सगळे जे वायट कितें जें जालें पळय सरकार करपाक सोदता तें शैक्षणीक मळाचेर. सो ह्या सरकारान शैक्षणीक मळाचेर संक्रांत हाडला. ताची
फाटी काही हे जाल्लें आसा की जशे टिचरांचे ते थोडे हावजिंगाचेर हे केला, मागीर टिचरांक ऑनलायन म्हण सांगलें, ऑफलायन म्हण सांगलें, ते त्रास. पूण आतां आनीक म्हत्वाचें हें आयलां आमच्या हातांत की स्कॉलरांसाठी एज्युकेशन फ्री लोन गोवा एज्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन दितालें. बरी वर्स जालीं आतां तो चालू आहा आनी जो हुशार भुरगो आपल्याले फुडलें शिक्षण घेवपाक तातूंतल्यान लोन काडटालो. तो लोन ताणें नोकरी लागतरी ताका एक मध्ये पिरियड आसतालो 1 वर्साचो सुमार कुलिंग पिरियड. त्या कुलिंग पिरियडाच्या नंतर ताणें नोकरी लागतरी तो फारीक करपाक सोदतालो. आनी आतां ते बरोबर की एकट्याक कोणाकी नोकरी लागता म्हणल्यार 1 वर्सानंतर तो नोकरी लागलो ग्रॅज्युएशनचो फारीक करपाचो. आतां परिस्थिती अशी आहा की गोंयांत सबंद भारतांत जरी जाली तरी गोंयच जाता, गोंयांत नोकऱ्यो ना, सरकारा कडेन नोकरी ना. कोण इंजिनियर जाता तांकां दिवपाक सरकारा कडेन नोकरी ना, किंवा जे बाकीचे हायर एज्युकेशन घेतात तांचे कडेन सरकारा कडेन नोकरी ना. सगळे उद्योग धंदे बंद आसात. ह्या एपिडेमिकाच्या हाजेर सगळे उद्योग धंदे बंद आसात. अशी वेळार अनेक लोक जे हायर एज्युकेशन शिकला ते बेकार आसात आणि बेकार आशिल्ल्यांक नोटीसी धाड तांचे कडेन वसुली करपाक सरकार कशें शकता म्हाका समजना. सरकार आपल्याली जी अक्कल घाणा दवरला काय म्हाका खबर ना. सरकारान जे खातें चलयतात त्या खात्याचे मंत्री आनी बाकीचे हांकां अक्कल ना काय. जो एक बेकार आसा ते तुमी आतां केन्ना समजूंक शकता की जो नोकरी आसा आनी तो फारीक करना, ताचे फाटल्यान नोटीस दिल्यो किंवा हें. पूण जाका नोकरीच लागना आनी नोकरी कित्याक लागना, तो ताकी इंट्रस्ट ना म्हूण नोकरी लागना. परिस्थिती अशी आसा की ह्या वर्सांत नोकऱ्योच ना, सरकारा कडेन नोकरी ना, खाजगी मळाचेर नोकरी ना, सगळे धंदे बंद पडिल्ले आसात. आनी अशी परिस्थितीक त्या भुरग्यांक ते तुमी आनी मेंटल प्रेशर घालतात की तांचे कडेन रिकवरी करपाची नोटीस धाडूं. सो हांव सरकारा कडेन आनी कॉर्पोरेशनाच्या चेअरमॅना कडेन मागता की परिस्थितीची जाणीव दवरात आनी हे जे कितें रिकवरी करपाक तांकां जे तुमी नोटीस धाडटात त्यो बंद करात. उलट हांव अशें म्हणत की ह्या महामारीच्या काळांतल्यान साल्वार जातकीर आनी 1 वर्स मॉनिटोरियम जशें दिला, बँकांक जे दिवपाक लायला तशें हांणी दिवपाचें की बाबा कोविडाचो पिरियड काबार जातकीर सगळें स्थिर स्थावर जातकीर आनी 1 वर्स तुमकां दितले. कित्याक स्थिर स्थावर जालें की तांकां नोकरी मेळटलेच ना. सो स्थिर स्थावर जातकीर आनी 1 वर्स दितले आनी ताजे नंतर आमी रिकवरी करतले. हें सरकारान ताबडतोब कॉर्पोरेशनच्या चेअरमॅनान आनी कन्सर्न हांणी ताबडतोब लक्ष घालून ताणें हें करचें. दुसरें एक आसा की काल आमच्या काही बीजेपीच्या प्रवक्त्यांनी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली की हांणी हुल्लडबाजी केली विधानसभेक. अपोजिशन हांव ताजेर चड कांय उलयना. फक्त हांव तांचे कडेन तांकां मागीर सिंपती आहा कित्याक तांकां खबर आहा ते तांकां फोर्सान ह्यो घेवची पडटात. आतां सिद्धार्थ कुंकळकर जावं, कुंदा चोडणकर किंवा दत्तप्रसाद नायक हांची परिस्थिती शेणवेच्या भशेन आहा. तांकां एक वटच्यान बाबूश, जेनिफर हे लागला, त्या वटच्यान ते हरशीं खुश आहात. ते तांकां हांव तांगेली एक फावटी मानता की तांकां विधानसभेचें अधिवेशन जाय आशिल्लें. कित्याक सरकाराक कशी अपोजिशन हें करता, एक्सपोज करता, तांची कशी लवडी भायर काडटा हें तांकां पळोवन तांकां आनंद लुटपाचो. तांकां तें दुख्ख जालां मातशें, ना अशें न्ही अधिवेशन 1 दिसा भितर बुकय. पूण ते जाहीर उलोवंक शकनात आनी जाहीर उलोवंक शकना म्हणटकीर आपल्याली लॉयलिटी प्रूव करपाक तांकां भायर येवन हें घेवचें पडटा. तांची काळकूट करता हांव, तांचेर आनी चड कॉमेंट्स करना. खास करून तातूंतलो सिद्धार्थ कुंकळकर आणि दत्तप्रसाद नायक हे जे 2 जाण आसा पळय ते आमच्या माहिती प्रमाणे असेंब्ली भितर जेन्ना लेबर गेट स्कॅमाचेर चर्चा जाली आणि लेबर गेट स्कॅमाचेर द कन्सर्न मिनिस्टराक एक्सपोज केलो, लेबर मिनिस्टराक, तेन्ना हे 2 जाण सामके हॅपी आशिल्ले पर्टिक्युलर टायमाचेर, सामके हॅपी. इनफॅक्ट हे 2 जाण मनीस आपल्या फेसबुक पोस्टाचेर ऑर ट्विटराचेर कित्येकदा सरकाराच्या कृतीचेर नाराजी व्यक्त करतात. दे एक्सप्रेस देमचो डिसकंटेंट ऑन द प्रेझेंट गव्हर्नमेंट. खूपदा तांणी केल्लें आसा हें. आनी म्हाका समजना अकस्मात तांकां कशी उपरती जाली का जी प्रेस कॉन्फरन्स दिवन ऑपोजिशनान जे काल असेंब्ली भितर जी तांची जी कार्य जे आशिल्लें, जी एक्टिविटी आशिल्ली तेका हुल्लडबाजी म्हणपा सारकें. इनफॅक्ट ऑपोजिशनाक टायम दिलो ना. ऑपोजिशनान मागिल्लें कंबायन ऑपोजिशन, दिस वॉज अ कंबायन ऑपोजिशन. तांणी मागिल्लें स्थगन प्रस्ताव हाडपा मागिल्लो, तो दिलो ना. म्हणटकीर तांणी सभापतीच्या मुखार जी वेल आसा तातूंत भितर ते डिमांड करपाक गेले. तातूंत भितर कांय चूक ना. आनी आतां तांकां उबरती जाला आनी ताका लागूनच तांणी ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतला. सिद्धार्थ आनी खास करून दत्तप्रसाद नायक हे सरकाराच्या वेगवेगळ्या गजालींचेर एक्सपोज करत आसात. काल तांकां तांच्या मुखेल्यांनी धरून हाडून त्या प्रेस कॉन्फरन्साक बसयला अशें आमचें मत आसा. आनी आमकां दिसता की मना एक
आणि वोटां एक आणि वोटां एक हे करचे न्ही तांणी. वोटां जे आसा ते जे बरोवन लेखी स्वरुपात फेसबुकाचेर आनी दुसऱ्या माध्यमाचेर घालतात तेच तांणी वोटांनी बी दवरचे आनी आपल्याक कितें दिसता ते सांगचे अशी आमची तांचे कडेन विनंती आसा. रिगार्डिंग एज्युकेशन आता एक ऑलरेडी मेसेजीस हे जावपाक लागल्या की हे एक एकेडमीक इयर आसा ते फ्रीज करचें असो एक आतां हे ऑलरेडी एक टर्म कवर जावपाक लागलो आनी तितूंत एज्युकेशन डिपार्टमेंटान 9वी 10वी 11वी 12वीच्या पोर्शन 30% रिड्यूस म्हटलां. त्याच बरोबर एक प्रश्न असो आसा की 12वीचो भुरगो तो 30% रिड्यूस केला ही वील आन्सर द सीईटी आनी एनईटी. हेजेर पक्षाचें मत कितें आसतलें? ना तातूंत भितर म्हाका दिसता की तातूंत भितर दोन गजाली आसात. एक म्हळ्यार 30% जे रिड्यूस केलो पळय ते सीबीएसई आणि बाकीच्या बोर्डाक तांणी सजेस्ट केला आणि त्या प्रमाणे जाला. सो म्हाका दिसता की त्यो ज्यो दुसरी परीक्षा जाता ताचेरय बी ह्यो परीक्षा ताचेर डिपेंड उरतात. हो जो सिलेबस आसा ताचेर डिपेंड उरतात. नेसेसरिली ज्यो नीट बीट जाता पळय त्या परीक्षेकय बी हाजो विचार जातलो असो आमकां दिसता. रिगार्डिंग फ्रीजिंग ऑफ इयर इट इज अ डिसिजन ऑफ द गव्हर्नमेंट. फ्रीज करतकीर फ्रीज करप हे सादी गजाल न्ही. देर इज लॉट ऑफ इम्प्लिकेशन्स वेन यू फ्रीज अ पर्टिक्युलर इयर. देर इज एज कांय कोर्सा भितर एज लिमीट आसता त्या एजी भितर तुवें त्या कोर्सा भितर पावपाक जाय अदरवायज यू आर आउट. देन देर वूड बी सीट्स वेकंट इन एमबीबीएस. आता फर्स्ट इयराचे जर सीट वेकंट जाली जर जायत मागीर दुसऱ्या वर्सा व्हरपाना 1 वर्साची ती प्रोसेस आसतली. सो दिस हॅज टू बी अ कॅल्क्युलेटिव्ह डिसिजन. म्हाका दिसता की केंद्रीय आणि राज्य सरकारांनी हाजेर सारासार विचार करून कितें आसतो निर्णय घेवचो पडटलो. इट इज नॉट जस्ट की आमी आज दिसले आमकां की फाल्यां फ्रीज करपाचें म्हण तें करपाक जायना. सेकंडली तांणी ऑनलायन जे स्टार्ट केलो पळय म्हाका दिसता की गव्हर्नमेंटान उलट प्रवास केलो. खास करून गोंयच्या सरकारान उलट प्रवास केलो. तुवें ऑनलायन एज्युकेशना भितर प्रॉब्लेम कितें आसता ते पयलीं जाणून घेवपाचें आणि ताजे नंतर ऑनलायन एज्युकेशन स्टार्ट करपाचें जे म्हाका दिसता कांय प्रमाणात डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन पूर्णपणान करता. दे आर ट्रायंग टू फायंड आउट फर्स्ट दे आर फायंडिंग आउट की कोणा मेळना कोणा मेळटे. पण डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन जी पयलींची संचालक आशिल्ली जी आज ना वंदना राव तेणी केलें ऑनलायन एज्युकेशन स्टार्ट करा म्हणून सांगलें. सो देर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टुडंट्स एटलीस्ट 30% 35% ऑफ द स्टुडंट्स आउट ऑफ कवरेज and out of gadgets. तांचे कडेन गॅजेट ना. A few education societies have taken on their own की बाबा आमी गॅजेट पावयतले. कांय भुरगे आतां रानां वतात जंगलांनी वतात वेगवेगळ्या घाटाचेर वतात आनी अभ्यास घेतात. सो हाजे बाबतींत एक कॅल्क्युलेटिव्ह डिसिजन आतां तांणी सर्वे करतात हे कोणा कडेन गॅजेट ना खंय हे मेळना तांकां कनेक्टिविटी मेळना ते आतां सर्वे करतात. हे सगळें पयलीं जावपाक जाय आशिल्लें. नेवरदलेस आतां करून तांणी सरकारान काल जशें पक्षान मागिल्ले आमच्या विधानसभे भितर की आमच्या पक्षाचे लिडर ताणें मागिल्ले की तुमी सायबर एज स्कीम बंद केली कंप्युटर आनी लॅपटॉप दिवपाची. सो आतां तुमी तशी कितें तरी स्कीम राबयल्यात की गरीब भुरग्यांक टॅब तरी दिवपाचे. कित्येक गरीब भुरग्यांक शिक्षणा पासून वंचीत आसात कित्याक तांचे कडेन टॅब ना तांचे कडेन मोबायल ना. घरा कडेन 2-3 जाण जर भुरगे आसले आनी पंचायत सारखी मोठी जाता त्या एकाच टायमाचेर 6वेचे 7वेचे 8वेचे क्लास सुरू जातात. घरा कडेन एक मोबायल उरता आवय नाल्यार बापूय तो एक भुरग्याक दिता भुरग्यां भितर झगडी जातात. सो म्हाका दिसता सरकारान हाजेर एक कॅल्क्युलेटिव्ह विचार करचो आनी इमिजिएटली तुम्ही राजभवन बांदपा खातीर इतले कोटी आणि सेक्रेटेरिएट बांदपा खातीर इतले कोटीची गरज ना सध्या. म्हाका दिसता आमचो आताचो राज्यपाल हो सोशलिस्ट चळवळींतल्यान आयिल्लो मनीस राम मनोहर लोहियाच्या चळवळींतल्यान आयिल्लो मनीस ताका कांयच अलिशान नाका. सो म्हाका दिसता की दॅट इज अ इमिजिएट रिक्वायरमेंट की राजभवन नवें बांदपाचें. इमिजिएट रिक्वायरमेंट गोंयच्या गरीब भुरग्यांक तांणी आतां ताबडतोब टॅब नाल्यार लॅपटॉप नाजाल्यार मोबायल पावोवपाची काळाची गरज आसा. म्हाका दिसता सरकार ह्या दृश्टीन कितें तरी पावल उखलतले आनी त्या दृश्टीन हें शिक्षण चालीक लायतले. डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन आसा प्रसाद लोलयेकर तो तुमचोच तुमी ताका डिस्कस केला अबाउट दीस कॉलेज फीज एंड अदर थिंग्स? नाही वी आर डिमांडिंग दीस नाव. We are definitely moving. आम्ही ताजे मारे वतलेच हो डिमांड घेऊन immediately. We are approaching Director Higher Education on this, and I feel that the Director Higher Education will respond positively to this demand. We have full hope because he was also at a time part of a student movement, so he knows that the studentaचे problem किती आहात. अच्छा तुम्ही म्हणता एक भुरग्याक लॅपटॉप और टॅब दिवचो, but the main problem is connectivity.
सो ही कनेक्टिविटी लोकल एरियाचा ना आणि ना. टॅप बीन कांयच I agree. व्हॉट इज द ना. अल्टिमेट सोल्युशन फॉर दिस सोल्युशन पहिले कनेक्टिव्हिटी म्हणटी पहिले इम्पॉर्टंट. आता लोकल म्हणजे तुम्ही एखादी म्हणता की विलेजीक ना म्हणटा तशें ना. मडगांव सारख्या शहरात काही हाजी मेळना. म्हणजे कसं जाता समज तूं वोडाफोन घेतलो वोडाफोन मेळना म्हण तूं थोडे कडेन जिओ चलोवची पडटा. प्रत्येक भुरग्याक 3 तरेची कंपनीची नेट हे घेवपाक परवडचें ना. नेट पॅक घेवपाक सो गव्हर्नमेंटान हाजेर पयलीं लक्ष घालपाक जाय. हो सगळोच हांवें प्रशांतान सांगितलं तसो उलटो प्रवास चल्ला की फॅसिलिटी काय दिवप ना आनी कर म्हूण सांगप. सो पयले कनेक्टिव्हिटी दिवपाची पळोवपाची आनी दितना सुद्दां कशी की प्रत्येकान समज हांवें वोडाफोन घेतला तर म्हाका वोडाफोनाची सगळे कडेन मेळपाक जाय किंवा म्हाका जिओ किंवा गव्हर्नमेंटान सांगपाक जाय की आपूण सप्लाय करता त्या हाजी घ्या गव्हर्नमेंटान घ्या. प्रशांत तुमचो लिडर विजय सरदेसाय डेप्युटी सीएम आसलो त्यांचे टायमार हो प्रॉब्लेम आसलो तुमकांय बी खबर आसली तुमचे टायमाचेर विजय सरदेसाय कितें हेचे एफर्ट्स घायले. No, that ministry, as Mr. Rohan Khawte is on the record, की तांणी हे ऑनलायन क्लासेसा खातीर सर्विसेस पुरवपाचे प्रयत्न ताजे वेळाचेर जाल्ले. इनफॅक्ट ऑनलायन कनेक्टिव्हिटीच्या बाबतीत एंटायर विलेजीस कनेक्ट करपाचे वॉज अ स्कीम ड्युरिंग काँग्रेस गव्हर्नमेंट टायम. म्हाका खबर आसा की प्रायम मिनिस्टर येवन ताजेर लॉन्च जाल्लें गोंया भितर आनी एट अ टायम अ चीफ मिनिस्टर सिटींग इन पणजी could connect himself to खोतीगांव पंचायत also because थंय ब्रॉडबँड पावयल्ले त्या वेळाचेर. इनफॅक्ट सगळ्या गोंयच्या तालुक्या भितर आनी पंचायत एरिया भितर ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी पावयल्ली आसा त्या टायमाचेर. इट इज फेल्युअर ऑफ धीस गव्हर्नमेंट की ती तांचे हे रिन्यू केलो ना. जो सर्व्हिस प्रोवायडर आशिल्लो तांचे कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू केलो ना आनी ताका लागून मेजर प्रॉब्लेम जालो. नाव यू गो टू खोतीगांव यू गो टू गांवडोगरी. इनफॅक्ट मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स फ्रॉम धीस एरिया दे असेंबल नियर द पंचायत because that is the area where they get connectivity. They assemble near the panchayat, either panchayat or go to in the forest at where रानात काही डोंगराचेर वतात दोंगुलेचेर वतात आणि थंयच्यान ते कनेक्टिव्हिटी मेळटा तांकां. रोहन खंवटे ऑलरेडी काय उलयला का दॅट इज द सिटीजन्स सर्व्हिस सेंटर. टोटल फेलियर. That is I am talking about education as a whole. दुसरो हेजेर एक कमेंट तुम्ही फातोर्डा होलसेल फिश मार्केट जे आसा थिंगा अजून मेरेन फिश टेस्टिंग जी फॅसिलिटीज आसा एज अ गोवा फॉरवर्ड पार्टी हाऊ आर यू लुकिंग एट इट कित्याक ते कितें जाता फिश टेस्टिंग जाता और एक्चुअली थिंगा ते जस्ट फॉर फास्ट तो आय वी डू नॉट नो बिकॉज तो रिपोर्ट मेळटा कितें जाता ते तुमकां कितें सांगपा हेजेर. तुका खबर आसतलें की इट इज ड्युरिंग विजय सरदेसाय टेन्युअर एज अ मिनिस्टर एज अ डेप्युटी चीफ मिनिस्टर टेस्टिंग लॅब करपा खातीर सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्या एजन्सीक एंड मिनिस्ट्रीक रोपीन करून ही लॅब मडगांवां करपाची हे काम विजय सरदेसायाच्या टायमाचेर सुरू जाल्लें आनी ताजे इनॉग्रेशन सुद्दां ते फाउंडेशन हे घालपा खातीर केंद्रीय मंत्री आयिल्लो त्या टायमाचेर. बट समाव ऑर द अदर आमी सरकारांतल्यान भायर पडटगे तातूंत टोटल कांयच काम जावना आनी ताका लागून आज ह्या परिस्थिती आसा. आमी जर आशिल्ली जर जायत जाल्यार हो प्रश्न डेफिनेटली मार्गार लायत आशिल्ले आनी आज हो प्रॉब्लेम येनाशिल्लो. सो गव्हर्नमेंट हॅज टू टेक इनिशिएटीव्ह इन दीस. टेस्टिंग लॅब इज अ मस्ट बिकॉज मेजर प्रॉब्लेम 1-2 वर्सां पयलीं जालो पळय इज बिकॉज ऑफ दीस फिश टेस्टिंग.